फाटल्या 3 दिसात जीएमआर कॅसिनो आणि आता इंटरनेटा खातीर पैशाचो गैरवापर केला। या सगळ्यांचो मिळून राज्यांत 738 कोटींचो घोटाळो जाला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो। गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवेवयल्यान गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे विधानसभेत आमने सामने। गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काक 2027 मेरेन मुजतवाड आणि 182 कोटी दिवन सरकारान घोटाळो केला। जीएमआर कसिनो आणि आता गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क मिळून 738 कोटींचो घोटाळो जाला असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केलो। या सगळ्या प्रकाराचेर विजयान न्यायालयान चौकशीची मागणी केल्या। गोंयांत हिंटरलँड पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात। सत्तरी, दिवचल, पेडणे, काणकोण, सांगे तशेंच सावड्डे हे मतदारसंघ ह्या पर्यटना खातीर वेचून काडल्यात। तेन्ना ह्या पर्यटनाक चालना दिवपी धोरण रोखडेच तयार करतले अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दिल्या। म्हादय लवादाच्या निवाड्याक आव्हान दिवपी गोंय सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टाक सुनावणेक येवपाची शक्यताय आसा। आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या लेखी प्रस्नाक उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ही लेखी जाप दिल्या। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान 30 जून 2024 या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। कळसा प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची मागणी कर्नाटकाच्या शिष्टमंडळान केल्या। हाचे उपरांत म्हादय वांटोवपा खातीर गोंय सरकारान कसल्यो उपाय येवजण्यो केल्यात असो प्रश्न रेजिनाल्ड हांणी विचारिल्लो। हाका मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ही लेखी जाप दिल्या। संजीवनी साखर कारखान्यासंबंधी ऊस उत्पादकांक पर्याय दिवपाक सरकार अपेशी थारला। अर्थीक संकश्टांत आयिल्ल्या ऊस उत्पादकांक कसलोच पर्याय उरूना। आमी शेतकी मंत्री, मुख्यमंत्री आणि हेर संबंधित अधिकाऱ्यांक निवेदन पत्र दितले आणि 15 दिसां भितर कांयच उत्तर मेळुना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी ऊस शेतकाऱ्यांनी दिल्या। गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत वट्ट 23 ऑनलायन बेटिंगाच्यो केसी नोंद जाल्यात। पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या 23 केसींतली फकत एका केसी भितर गुन्यांवकाराक दोशी थारायला। गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत वट्ट 23 ऑनलायन बेटिंगाच्यो केसी नोंद जाल्यात। पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या 23 केसींतली फकत एका केसी भितर गुन्यांवकाराक दोशी थारायला। तशेंच गोंयच्या विंगड वाठारांनी नोंद जाल्ल्या केसींत पुलिसांनी एक लेगीत सुवात सील करपाची कारवाय करूना जाल्यार 23 सप्टेंबर 2021 ते वास्को रेड मारून 8 जाणांक धरिल्ले। तांकां कोर्टान दोशमुक्त केल्यात।
आमदार क्रूज सिल्वा हांणी कुटबोणा नुस्तेमारी जेटी आनी ट्रेनिंग वॉला संदर्भाचो विधानसभेत विशय मांडलो। सरकार जेटी बांदपा विशीं नवी नवी धोरणां तयार करतात। एनवायरमेंट क्लिअरन्सेस बी घेवन लोकांक विश्वासान घेवचे आनी मागीरच जेटी बांदच्यो म्हणून आमदार क्रूज सिल्वाची विधानसभेत मागणी। धारबांदोडेच्या धुलय गांवच्या लोकांक निमणे उदकाची पुरवण जाल्या। फाटल्या एका म्हयन्या सावन उदका पुरवण बंद आशिल्ल्यान चाळविल्ल्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयाचेर धाव मारिल्ली। गोमंतक टीव्हीन हो प्रकार उजवाडाक हाडिल्लो। उदक आयले उपरांत लोकांनी समाधान उक्तायलां, तशेंच ह्या प्रस्नाक वाचा फोडिल्ल्यान धुलयच्या लोकांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदाचो सुवर्णा तेंडुलकर बिरेस्तारा राजीनामो दितली। पक्षाच्या आदेशा उपरांत आपणे निर्णय घेतिल्ल्याचे दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्यो अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हांणी सांगले। आपल्या कार्यकाळांत 517 कामांच्यो निविदा काडल्यात। 30 परस चड निविदा प्रक्रियेत आसा अशेंय तिणें सांगले। गोंय महाराष्ट्र शिमेवयल्या कळणे गांवांत सध्या हत्तीन धुमाकूळ घाला। ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकां मदीं भंय निर्माण जाला। हो हत्ती शेत बागायतींनी घुसून नाशाडी करपाक शकता। ताका लागून हत्ती पेडणे तालुक्यांत प्रवेश करचे पयलीं रान खात्यान ताका आडोवचो अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। शिगांव ते मोल्या वचपी शॉर्टकट रस्त्याचेर झाडाची फानी पडल्या। ताका लागून रस्तो येरादारी खातीर बंद जालो। स्कुलाच्या भुरग्यांक व्हरपाक आयिल्ल्या बशीक तशेंच कितलेशेच गाडयांक रस्त्यार झाड पडिल्ल्यान परते वचचे पडले। उजो पालोवपी दळाक कळीत केला ते येवन रस्त्यार पडिल्लें झाड कातरून कुशीक काडटले।
अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दर एका विभागात एक क्रेन आणि उपविभागात एक स्काय लिफ्ट उपलब्ध करून दिवपाचे आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिले. ते भायर एक फोरमॅनूय नियुक्त करतलो म्हणून सुदीनान सांगले. कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्रालान हे विशीं विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडली. मेर्शे तशेंच पणजे सर्कलाचेर भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता. पीडब्ल्यूडी आणि ट्रॅफिक निरीक्षकांक ह्या जंक्शनाची पळोवणी करपाचे निर्देश दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले. मेर्शे जंक्शनाचेर बसयल्ल्या सिग्नलांचो वेळ योग्य ना म्हणून आमदार विरेश बोरकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी घाल्ली. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. मनशाचें मन घट आसल्यार ताका कसल्योच गोश्टी लागना. देखून कांय गजालींचेर बंदी घालपाची मागणी करचे परस लोकांनी स्वता ताचेर नियंत्रण हाडपाक जाय. पर्यटना खातीर गोंयांत सोऱ्याचेर बंदी घालपाक मेळची ना. आपली संस्कृताय राखपा खातीर आपणे लोकांक चुकीच्यो गोश्टी करपाक दिवपाक जायना आनी ताची अंमलबजावणी देवळां आनी चर्चींनी केल्या, अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. म्हादयचे बाबतीत दोनूय राज्यांत आयज मेरेन फकत राजकारण जाला. कर्नाटकान केन्नाच म्हादयचें उदक घुंवळ आयला. ताका लागून खरेपणी जानेवारी आनी फेब्रुवारीच्या मजगती म्हादयची पळोवणी जावपाक जाय आशिल्ली. गोंयचे फकत दोनूच खासदार केंद्रात आशिल्ल्यान केंद्र सरकार गोंयाक गंभीर्यान घेना काय कितें असो प्रश्न कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन उप्रासलो. सध्या कॅप्टन विराटो फर्नांडीस संसदेत गोंयचे प्रश्न पोटतिडकीन मांडीत आसा.
डबल ट्रॅकिंग विरोधात पश्चिम घाटाच्या सुरक्षे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाचे पालन करपाची मागणी ताणें रेल्वे मंत्रालयाकडेन केली. शेती आनी खण वेवसायाचेर तिगून आशिल्लें गोंय आतां पर्यटनाचेर चलता. कोळशा खातीर गोंयांत डबल ट्रॅकिंग हाडल्यार सैमाचेर हावळ येतली. CRZचे उल्लंघन करून RVNL गोंयांत डबल ट्रॅकिंग हाडपाक सोदता असो आरोप कॅप्टन विरियातो फर्नांडीसान संसदेत केलो. बेतूल उपरांत सनबर्नाचे वारें आतां वेर्णा पावता असो दुबाव थळाव्यांक पडला. बूक माय शोचे कर्मचारी वेर्णा उद्देगीक वसाहतीन संशयास्पद सर्वे करतना दिश्टी पडले आनी लोकांक दुबाव आयलो. सनबर्नाक दक्षिणेच्या लोकांनी पोटतिडकीन आदीं सावनूच विरोध केला. ग्रामपंचायतींनी लेगीत सनबर्ना विरोधात लोकांनी थाराव मांडले. लोकांक नाका जाल्यार आमी सनबर्न दक्षिणेंत हाडिना अशें पर्यटन मंत्र्यान विधानसभेत आश्वासन लेगीत दिलें. मात तरी आसतना खंय तरी सनबर्नाचे तिकेटी घेवप चालू आसा अशी चर्चा जाताली. दिवचलच्या सप्तकी बाजारांत बुधवारा एक व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. बाजारांतल्या गणपती पूजन मंडपा कुशीक भाजी मार्केटांत वचपी जंक्शनाचेर अचकीत आयिल्ल्या वादळी वाऱ्या बरोबर जिवंत लायटीच्यो वायरी तुटून पडल्यो. मात ह्यो वायरी ताडपत्रेक आडकून उरिल्ल्यान कसलीच जिवीतहानी जावं ना. सेगीत पडपी पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाची घडणूक घडल्या. ह्या घडणुकेंत 185 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 225 जाण बेपत्तो आसात. उजो पावलपी दळाच्या जवानांची सोद मोहीम सध्या चालू आसा. ह्या घडणुके विशीं खंय गृहमंत्री अमित शाह आनी लोकांक पयलींच शिटकावणी दिल्ली. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारसे पंचायतीत अपेक्षेप्रमाण सत्ता बदल जाला. बुधवारा जाल्ले वेंचणुकेत ह्या पंचायतीचे नवीन सरपंच म्हणून दोतोर रामा गांवकर हांची बिनविरोध निवड जाली. लाटंबारसे पंचायतीच्या आदल्या सरपंच आडचो अविश्वास थाराव पास जाले उपरांत ही सुवात रिती जाल्ली. सरपंच सुवातेची वेंचणूक घेवपाक बुधवारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली. बसकेक उपसरपंच त्रिशा राणे मेळून सरपंच गटाचे 5 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. राज्यात फुडल्या कांय दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला.
फुडले कांय दीस कमी अदीक प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बुधवारा पर्वरी फर्स्ट क्राय लागसार 2 ट्रकांमदी समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. एका ट्रकाचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात घडलो खंय. पर्वरी पुलीस घटनाथळार पावले. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना, पूण अपघाताक लागून येरादारी मात बरोच वेळ आडखळून पडली. दोन महिन्यांचो नुस्तेमारी बंदी काळ आयज सोंपता. फाल्यांच्यान नुस्तें मारपाक सुरवात जातली. जून आनी जुलय हे 2 म्हयने नुस्तें मारपाक बंदी आसता. नुस्तेमारी बंदीच्या काळात बोटींचेर काम करपी कामगार आपल्या गावाक वतात. बंदी उठचे कांय दीस पयलीं ते परते येतात. बंदीच्या काळात मालीम आनी कुटबण ह्या 2 जेटींचेर ट्रॉलर नांगरून दवरतात. आता नुस्तेमारी बंदीचो काळ सोंपिल्ल्यान नव्या सिजना खातीर बोटी तयार करपाक बरोबरूच जाळांची दुरुस्ती आनी हेर कामां सुरू जातली. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून कुसगेवडी मांगेली पालसण कोसळपाची घडणूक घडल्या. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावं ना, पूण येरादारीची मात कोयणी जाली. कोलवा अंडरग्राउंड सिवेज पायपलायनीचे काम व्यवस्थित जावन आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. रस्त्याचे मदीं हे पंपिंग स्टेशन बांदलां. सध्या सिवरेजीचे आनी पावसाचें उदक रस्त्यार साचून उरिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. तशेंच आतां मेरेन सुमार 5 ते 6 जाण ह्या रस्त्यार निसरून पडल्यात. संबंदीत अधिकाऱ्यांक हाचे विशीं विचारल्यार तांचे कडेन जापो नात अशें थळावे सांगतात. रुमडामळ दवरले पंचायत वाठारांतली कोयर समस्या सुटून सुटना. 8-8 दीस कोयर व्हरपाक कोण येनाशिल्ल्यान वासानूच घुसमटपाक जाता.
म्हणून थळावे तिडकून पंचाक फोन मारतात. पंच म्हणटा सरपंचाक 10 वेळा सांगले पूण कांयच काना मनार घेना. निमणे पंच विनायक वळवयकरान सरपंचाच्या कॅबिनान हाडून कोयर उडयलो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.